येवकार हा समृता कणगावकर. सुरेख पळयाचे हेडलाईन्स. 18 जून परत जातलो हून. मडगांव लोहिया मैदानार जल आंदोलन. सांजे 4 वरांचेर म्हादय बचावची जाहीर सभा. बहुतेक एनजीओ आणि पर्यावरण मोगींनी उक्तायली उदकाच्या उणावाचेर खंत. समाज वावुरपी तारा केरकारान मुख्यमंत्र्या सयत हेर मंत्र्याक काडले उजरावन. शेनवारा कमी चढ प्रमाणात पडू येता पावस. गोयच्या चडशा वाठारांनी घालतलो गडगड. तापमान स्थिर. आयतारा सुको उरपाची शक्यताय. शेनवारा व्हडा उमेदीन आणि भक्तिभावान मनयली इमॅक्युलेट हार्ट ऑफ मॅरीची परब. सांताक्रुजच्या भाविकांनी फुलां भेटोवन सायबिणीचो घेतलो आशीर्वाद. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. म्हादय निवता निवता अशें दिसतानाच ती तापत चल्ल्या हेवूय दिसून येता. 18 जूनाक मडगांव लोहिया मैदानार विराट जल आंदोलन जातले. आमचो सत्ताधाऱ्या वयलो विस्वास उडला. म्हादय खातीर निमणी लढाय लढतले म्हणत दक्षिणेतले एनजीओ आणि पर्यावरण मोगी फुडें आयल्यात. जाल्यार तेवटेन समाज वावुरपी तारा केरकारान उदकाच्या उणावाक घेवन मुख्यमंत्र्या सयत हेर मंत्र्यांकय उजरावन काडल्या. तारा केरकारान उदकास्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकाराक फडफडावन काडला. गोंयचे सैमीक झरे कित्याक ना जाले तें जगजाहीर आसा. तरीकय तो म्हादयचेर उलोवचे बदला उदकाचे यंत्रणेचेर आनी पोरण्या पायपलायनीचे पाप थापता अशें ताराचें म्हणणें. आयकात ताराक. तुमकां खबर आसा न्ही, आतां आमचे सुभाष शिरोडकर वॉटर रिसोर्साचे मिनिस्टर तेंच्यांनी कितें सांगलां, सगळी पायपलायन बी आसा पळय ते म्हणजे आमचे जे आसा ते सगळे कलमले खंय आनी ते बरे ना खंय. उदक कमी जाला म्हणून तो कशें उलयना. सगळी धरणां सुकल्या, जनावरां शहरान येवपाक लागले आनी तो म्हणटा तेजे पायपलायन बी आसा यंत्रणा सगळी पिड्ड्यार जाली. कसले मिनिस्टर जातात रे. सगळी धरणाचे उदक सुकपाक लागल्या. लोक टँकरान उदक करता, लोक खड्डे काढून इल्ले उदक घेवन कट्ट्यांनी कळश्यो भरता आणि हो सांगता यंत्रणा काबार जाले म्हणून. अरे तुझी यंत्रणा काबार जाल्या जाल्यार ते धर्यो विरे कित्याक सुकल्या रे. ते झरी बिरी पळय आसा गांवांनी ते कित्याक सुकले, तांकां खंय वाळटी लागली ते सांग मरे. तू सांगना. तुझ्या मशिनांक सगळे मशीन तुमच्या सकट ते बी कालमल्या. टँकरां म्हणून तुम्ही खंयचे हाडून घालतले. तुमकां तरी उदक खंयचे आसा. आज जनावरां पळय शहरान येयले. आता प्रमोद सावंतान विश्वजीत राणेन न्हू धाकटे डबके बांदूंक जाय खंय रानांनी आनी डेली तांकां उदक व्हरोन सोडूंक जाय. नाजाल्यार ती जनावरां त्या प्रमोदाक आनी विश्वजिताक खावपाक तयार आसतली हें जाणा जाय. जाल्यार मडगांव 18 जुनाचे निमित्त साधून जलक्रांती जावपाची आसा. मडगांवच्या राम मनोहर लोहिया मैदानार म्हादय आनी साळ न्हंय वाचयत अशें सांगपा खातीर आंदोलन जातलें. सांजे 4 वरांचेर लोक कळश्यो बाळ्ळी घेवन एकठांय जातले. म्हादय खाऱ्या उदका पासून कशी वाटावपाक शकता तेवूय तांणी खोलसाणेन सांगलें. जाल्यार सरकारान लोकांचो विस्वास वगडायला अशें दुख्खय कांय जाणांनी उक्तायलें. आयकात. But now today, as Mata issue has come in the forefront, I like to just speak a few words on this because it is affecting me. It's affecting my neighbors there. They come every day for water. We had a well inside a colony and we were going green there. All types of trees we used to distribute all over Goa. But right now, within a month, everything is contaminated. Even the well is gone. I tried to pump the water and put for my plants. They are dying because of toxic waste, contaminated waste coming all the way from Sonsoro and all the other issues which the government is putting down our throat. So what I am worried about is, I am gone now. I put the bucket anytime. But what about my children, our grandchildren and all our neighbors? They have got no solutions because everything we come to the government, it's negative. Attitude is negative. Only I can say is corruption. Corruption to the broadest sense. I don't have any faith in the MLAs also. Now, as per the RTI, when we asked the Water Resources Department, give us the reports, the data taken for the last 5 years, they don't even know that the old wells that they had put to monitor exist. This is the solid state of affairs. So I kindly request this government, wars will be
fought because of water. It's not only here, even around the world, we fought because of water. And if we do not preserve our lakes, our water bodies, our catchment areas, and stop industrialization, we are not against industrialization, but first put the infrastructure in place and then come with industrialization. कशी व्यस्त करपा दिता ते तुम्ही बंद करात म्हूण हेच एक मुद्दो घेवन आमी तुमच्याकडे परत परत येवपाचे आणि 18 तारखेक शिदी कोळसो बालदी नक्की हाडात कित्याक त्यो तरी पळोवन हेंका काळीज आसा काय ना ते खबर ना मनशाची तोंडां आमी कितें उलयता ते ताका समजना जाल्यार शिदी कोळसो आनी तांबयो ते पयल्यार कळटले बाबा आमी उदकाक लागून तळमळटात म्हणून आमच्या म्हादय खातीर आमी हो आवाज उठयतात आणि तुम्ही 4 वरांचेर लोहिया मैदाना कडेन येयात नक्की येयात जाता त्या प्रमाणात तुम्ही येवचे म्हणून आमची विनम्र विनंती सगळ्या गोंयकारांक प्लीज कम. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेंकार, डिलन रॉड्रिक्स आणि निखिल जल्मी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 वर्साच्या कार्यकाळात देशा खातीर कितें योगदान दिलें ताची वळेरी आमदार गणेश गांवकरान पत्रकार परिशदेंत वाचून दाखयल्या. गोंया खातीर भाजपा सरकारान केल्लो वावरय लोकांच्या दोळ्या मुखार हाडलो. संपर्क से समर्थन मोहिमेविशयी माहिती दिली. हांव तुमकां एक सांगूंक सोदता की माननीय मोदीजींच्या फाटल्या 9 वर्सांत प्रचंड प्रमाणात भारताचे स्थान हें उंचावलेलें जगात. एक सादारण आमी तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार 80 कोटी PM गरीब कल्याण योजना ही 80 कोटी लोकांक मेळ्ळें आसा बेनिफीट. सादारण 12 कोटी वॉटर कनेक्शन दिल्लें आसा. 3 कोटी PM आवास योजना, साधारण एक 12 कोटी टॉयलेट्स, 23 कोटी हेल्थ इन्शुरन्स, 10 कोटी LPG कनेक्शनां आणि सगळ्यात महत्वाचे म्हणल्यार फाटल्या कोविडाच्या काळात 220 कोटी कोविड वॅक्सिनेशन्स. ही जी 220 कोटी म्हणले उपरांत एक प्रश्न निर्माण जाता की आमची लोकसंख्या 140 म्हणून. ही वॅक्सिनां जी आसा मॅन्युफॅक्चर केल्ली स्वताक भारतीय बनावटीची ती करून भायल्या देशाकूय बीन आमी हे पुरवठो केल्लो आसा. खरें म्हणल्यार हें काम करता आसतना वेगळ्यो वेगळ्यो युनिवर्सिटीज येयल्या. त्या युनिवर्सिटी भितर पर्टिक्युलरली आमी गोंया भितर आमच्या मतदारसंघात 2 युनिवर्सिटी येयल्या. एक नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्स युनिवर्सिटी आणि दुसरी इंटरनॅशनल लॉ युनिवर्सिटी धारबांदोड्याक जाता, तुमकां खबर आसा सगळ्यांक. ते करता आसतना आमच्या माननीय मुख्यमंत्री जे डॉक्टर प्रमोद सावंत आसा, डबल इंजिनाचें सरकार, तेणी केल्ली कामां जी आसा ती गोंयाक केल्ली कामां तुमच्या सगळ्यांच्या नजरेक आसा. आमी जर पळोवंक गेले जाल्यार येयल्ली नवीन नवीन हॉस्पिटलां, आमचे एअरपोर्ट, मोपा एअरपोर्ट आसा, जुवारी ब्रिज आसा, वेगळे वेगळे इन्फ्रास्ट्रक्चराक प्रचंड प्रमाणात वाड जाल्ली आसा. ते करता आसतना सावड्डे मतदारसंघात सुद्दां खुबशीं कामां जाल्ली. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, जवाहर बर्वे आणि शिवानी सांगेलकार. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. राज्याच्या अर्थवेवस्थेक तशेंच रोजगारा खातीर पर्यटनाक म्हत्व आसा. दर वर्सा लाखांनी देशी आणि परदेशी पर्यटक गोंयांत येतात. पूण आतां पर्यटन क्षेत्रात नव्यो कल्पना चालीक लावपाची गरज आसा. ती तांक आयच्या तरणाट्यां मदीं आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचे संकल्पनेचेर आदारून राज्यांतली दर एकी शाळा, हायस्कुलां आणि कॉलेजी पावंड्यार युवा पर्यटन क्लब स्थापन करतले. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे सांगता. I'm Samruddhi Acharya from Nyantasarak and I am the president of the Yuva Tourism Club. And as I've told before that there is a career in Yuva Tourism Club. We can also become a guide or tourist guide, traveler guide or PR manager, anything we want to become. And we have got a lot of information and we have understood a lot of things about the Yuva tourism, and we had interaction with Dr. Albino Thompson, and I had a
we had conducted a lot of competitions in our school, as so Bhushan Tirudkar told before. And the question I wanted to ask you was the reason why actually the Yuva Tourism Club was started. Yeah, I think I just started. I think it's the same question which your colleague had started. Then when she asked me why Yuva clubs are not formed, you are asking me why it was started. So I think it's quite associated question. Yuva club is a concept started by the Prime Minister with a vision of getting the youth involved in tourism. Goa, India has a lot of heritage, culture, a lot of more things than what we can showcase. So Azadi Ka Amrit Mahotsav, and as we plan this Amrit Kal, that is 25 years ahead, we are at 75 years of independence. The next 25 years is the plan which we need to do, which is going to be good for you, because you are our future. So every state potentially is trying to ensure that their future is having the right direction of moving towards the right locations and parts which they can play a role in not only building their own career but also building the country and the nation. So potentially tourism will be a main player. It is not only India, globally people have understood that tourism is here to stay. And here as tourism progresses, you need to ensure that the children, the youth understand what tourism is about. Which are coming in, which will showcase the culture of Goa, and in true sense, in the third, we need to have a balance to what we wear and how we need to put ourselves across. तसोच आमी रोखडोच सांवजाव करतले ऑन अ हायर स्केल. म्हाका दिसता चिकलकालो इज प्लॅन्ड एट मार्सेल आनी सांवजाव इज प्लॅन्ड एट ओल्ड गोवा with the help of Rajesh Pardesai. So we are also exploring different areas to go and do the events. It is not only about one city or one place to do it. So each event, if you find, we have been going south gele, north Saligaon gele, Parwari aile, ata Old Goa vata. So each event will find a new destination. We went to Mandre. So we need to move around and showcase it to the domestic and international tourists. So what we are and what we can do. सर म्हणल्यार तुम्ही फक्त गोवा टुरिझम आता आर्ट अँड कल्चर घेऊन फुडें वचपाची तयारी गोवा टुरिझमाची चालू आसा अशें दिश्टी पडटा. Culture is more important. Our culture of what we have. Art is different. Culture is something which we need to showcase to what truly we are. आमी स्पिरिच्युअलिटी जेन्ना उलयता, वेलनेसाचेर उलयता, पोस्ट कोविड लर्निंग घेतल्या ताजे प्रमाणे वी हॅव हॅड अ प्लॅन विच हॅज बीन डिस्कस विथ द एम्पावर्ड कमिटी. सो कल्चरल इव्हेंटाक ट्युरिझमाचे सपोर्ट बा आसतलो अशें. So tourism will be supporting. Tourism has always been supportive about all cultures, and we will ensure that we support as the best possible we can. गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली. शेनवारा गोंयकारांनी इमॅक्युलेट हार्ट ऑफ मॅरीची परब व्हडा उमेदीन आनी भक्तिभावान मनयली. हे परबेक लोकांनी सायबिणीक फुलां भेटोवन सायबिणीचो आशिर्वाद घेतलो. पळोवया सांताक्रूज इगर्जेत भक्तिभावान मनयल्ली इमॅक्युलेट हार्ट ऑफ मॅरीची परब. भयणी बाबनो, कालच्या दिसा आमी जेजूच्या भोव पवित्र काळजाची परब केली आनी आयज आमी आंकवार मारयेच्या काळजाची परब करता. ही परब मनयतना जेजूचे गुण जे व्हांवताले काळजांतल्यान आंकवार मारयेच्या जिवितांतल्यान हेच गुण व्हांवतात आनी सायबीण मायक जाय सदांच आमी आमचें काळीज आपल्या पुताच्या काळजा सारकें केल्लें. सायबीण मायच्या काळजांतले 3 गुण मोज्यान सांगूंक जातात. ते म्हळ्यार पयले सुवातेर सायबीण माय सदांच देवाक विस्वाशी रावली. आपल्या जिवितांत एक पावटी तिणें ओय म्हणलोलें, तें मोरो पर्यंत ओयीच दवरलें. दूख येवं सूख येवं, पिडा आसूं भलायकी आसूं, सदांच देवाच्या उतराक ती विस्वाशी रावली. दुसरे सुवातेर तिणें आपली जबाबदारी आपल्या कुटुंबा सोबे, जुजे सोबे, जेजू सोबे बेस बरे भाशेन पाळली. सदांच आपल्या कुटुंबांत मोग हुस्को तिणें दवरलो. जेजू जेन्ना देव टेंपलान सांडलो, दोगांय सांगातात ताका ती सोदूंक वेतात. आनी तिसरे सुवातेर सायबीण मायचो मोग आमचे सोबे, सगळ्या सोबे, हुस्को आमचे सोबे, पवित्र सोबे सोबे, तिच्या भुरग्यां सोबे. आनी हांव म्हणपाचो
काना गांवांत तर आमी पळयत तिचो हुस्को खेरीत भाशेन त्या काजाराक सांपडलेल्या काजाराक प्रश्नांक सांपडलेल्या कुटुंबाचो तिका कोणें सांगूंक ना. पूण सायबीण माई उस्क्यान बोल्लोली वस्तरी तिणें वचून पळयलें, ती लोजेक पडटली आनी आपल्या पुता लागीं मागलें. आयज हे परबेस म्हळ्यार आमकां पयलो संदेश म्हळ्यार आमी देवाक बावतिजमाच्या दिसा ओय म्हळां सदांच मोरो पर्यंत ओयच दवरून सूख येवं दूख येवं पिडा आसूं भलायकी आसूं. दुसरे सुवातेर सायबीण माय आपल्या कुटुंबा सगळें तिणें जबाबदारी पाळली बेस बरे भाशेन. सदांच ती आपल्या कुटुंबान विस्वाशी रावली. आमी घोव बायल भुरगीं कशीं सदांच एकामेका सगळें उस्क्यान जीव कोणाकूच ब्लेम करिना जावं. घोवान आपले बायलेक, बायलेन आपल्या घोवाक, बायलेन घोवान आपल्या भुरग्यांक सगल्यांनी आपली जबाबदारी बेस बरे भाशेन पाडूंक होच दुसरो आवंडो जावन आसा म्हजो. आनी तिसरो आवंडो खेरीतपणी सायबीण मायचो हुस्को आमचे सगल्या सोबे. आमी खेरीत भाशेन भुरग्यांनी हांव रावतलो आसलो, आमची भुरगीं, आमी सगळीं भुरगीं आमच्या आवय बापायक सदांच खुशाल दवर. खेरीत भाशेन सदांच तांकां कितेंय वायट उतरां उलयना जावं. जायते त्रास तांणी आमचे पासत काडल्यात. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीज, समृता खणगांवकार आनी निखिल जल्मी. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोवा कंझ्युमर एक्सपोचे एक्झिबिशन कम सेल सध्या दिवचले चालू आसा. रांदपाचे कुडींतल्यान वस्तू पासून ते हॉलांतल्या डेकोरेशना मेरेन, विविध ड्रिंक्सा पासून ते लोणचे मसाल्या मेरेन सगळे तरेच्यो वस्तू एकाच पाक्यातळांत मेळोवन दिल्ल्यान लोकांची ह्या प्रदर्शनाक उपाट गर्दी पळोवपाक मेळटा. दिवचले शेटये पार्क शांतादुर्गा हायस्कुलाच्या लागसर हो कंझ्युमर एक्सपोचो सेल कम एक्झिबिशन लागला. घरातल्या डेकोरेशनाच्या वस्तू सावन ते कदेला, सोफा सेट, आलमारी, कपडे, वस्ती, पर्सी, कांकणां, मेकअप सेट, रांदचे कुडींत वापरपाच्यो वस्तू, विविध खाणां, लोणची आनी हेर वस्तू मेळटात. भुरग्यांची खेळणी आनी कपड्यांचेरय स्पेशल ऑफरी आसात. 9 जूनाक सुरू जाल्लो हो एक्सपो 20 जून मेरेन चलतलो. गोवा कंझ्युमर एक्सपो एक्झिबिशन कौन्सिल आम्ही बिचोले हाडला. हे मनसुना खातीर हाडला, मनसून शॉपिंग फेस्टिवल हेजे खातीर. हे एक्झिबिशन आमचें 9 जुनाक स्टार्ट जाल्लें आसा, ते 20 जून पर्यंत आसतलें. आनी हांव म्हणटा सगळ्यांक हांगा येवन शॉपिंग करचें. हांगा डिफरंट टायप्स ऑफ स्टॉल्स आसा, डिफरंट वेरायटीज ऑफ स्टॉल्स आसा. कार्पेट, मागीर शॉपिंग करपाचे कार्पेट्स आसा,
लेडीज ड्रेस, लेडीज चुरीदार, बँगल्स, फॅन्सी बँगल्स आनी डिफरंट टायप्स ऑफ फूड स्टॉल्स आसा हांगा. आनी हांगा भुरग्यांक खेळपाचे खुबशे आयटम्स आसा. एक्झिबिशन शेट्टी पार्कान आसा, शांतादुर्गा स्कुलाच्या समोर आनी कॉर्पोरेशन बँकेच्या सायडीन. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समृता खणगांवकार आनी संगीता ओली. गोंयांत पयलेच खेपे व्हॉलीबॉल वर्ल्ड बीच प्रो टूर घडोवन हाडटा. 19 ते 22 ऑक्टोबर मजगतीं जावपी 2023च्या आवृत्तीची यजमानकी करपी 17 देशांमदीं भारताचो आस्पाव आसा. व्हॉलीबॉल समितीन दक्षिण गोंयांतल्या 2-3 दर्यादेगांची येवपी भोंवडेची सुवात म्हूण वळखून घेतल्या आनी खंयचे सुवातेर थारायतले हाची चांचणी करपा खातीर रेव कॅनडाक धाडला. दादले आनी बायलां गटात विभागिल्ले हे सर्तीत 50 देशांतले पंगड वांटो घेवपाचे आसात. हे सर्तीक लागून राज्य व्हड प्रमाणात आंतरराष्ट्रीय पांवड्यार पावपाची अपेक्षा आसा. वर्ल्ड प्रो टूर बीच व्हॉलीबॉल टुर्नामेंट 2023 ह्यो फर्स्ट टायम ऑर्गनायज जाता. टोटल 17 कंट्री ह्यो ऑर्गनायज करतात. आउट ऑफ 17 कंट्रीज एक कंट्री जी आहा ती आमची इंडिया. आनी इंडिया वर्ल्ड फेडरेशनान अशें डिसायड केला की इंडियेक जर ऑर्गनायज करतले जाल्यार ते गोंयान करूंक जाय आनी खंयच्या स्टेटींनी न्हू. गोवा फिजिबल म्हणटात ते इंटरनॅशनल लेवलीक बीच व्हॉलीबॉल इंटरनॅशनल हे करपाक कम्पीट करपाक ऑर्गनायज करतले आमी गोंयान. सो एंटायर टोटल कंट्रीज आहा ते ऑलमोस्ट 50 कंट्रीज पार्टिसिपेट जातात आनी मेन्स आनी विमन्स हे दोनूय कॅटेगरीन हांगासर टुर्नामेंट घडयलो वयतलो. प्लेसीस साऊथ गोवा 2-3 बीचीस आयडेंटिफाय केला. आयज टेक्निकल टीम वचून इन्स्पेक्शनूय केला. सँडूय घेवन तेंच्यांनी कॅनडा इमिजिएटली धाडटले ते सॉयल टेस्टिंगेक आनी खंयची बीच ती ते सिलेक्ट करून मागीर आमी डिक्लेअर करतले खंयच्या बीचाचेर जातले ते. सी, सँड अँड सन ह्या 3 गोष्टी खातीर बरोच जगाच्या नकाशाचेर फामाद आसा. आनी त्याच अनुशंगान आज वर्ल्ड जेन्ना मॅनेजमेंट तांचे व्हॉलीबॉलाचें फेडरेशन म्हणटा ते गोंयाकूच मॅची जावपाक जाय, त्या खातीर गोंया कडेन आशिल्लो आदरभाव आनी गोंया कडेन आशिल्लो मान सन्मान हे दाखोवन दिता की गोंयचे स्पोर्टिंग फील्ड आज ट्युरिजम मळाचेर परजळटा. आणि ह्या दृष्टिकोनांतल्यान आमी जर काम जर सगळ्यांनी जर एकठांय जर केलें जाल्यार गोंय एक स्पोर्ट्स हब, कल्चरल हब आनी टुरिजम तर ऑलरेडी जाल्लें आसात. ह्यो 3 गोश्टी जर एकठांय जर आयल्यो जाल्यार म्हाका दिसता गोंय जे कडेन पावना, ज्या कॉर्नराक जगाच्या भितर पावना थंय पावपा खातीर हो खेळ अत्यंत म्हत्वाचो आसा. जो फुटफॉल जे टुरिजमाच्या पर्स्पेक्टीव भितर येतले ताचे गोंय आनी ताजे आदरभावाचो संबंध जगा भितर आनी ही जी लायव्ह स्ट्रिमींग जी आसा, जे ब्रॉडकास्टिंग जे आसतलें ते एंटायर जगा भितर दाखयता. ताजे वयल्यान आमचो गोंय एक सुंदर असो चिमुकलो गोंय जगाच्या एक नकाशाचेर पावतलो अशी म्हाका अपेक्षा आसा. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, मनीष परब आनी ओमकार देशप्रभू. आयच्या हवामानाच्या अदमासा प्रमाण शेनवाराक कमी चड प्रमाणात पावस पडूं येता. गोंयच्या चडशा वाठारांनी गडगडपाची शक्यताय आसा. फुडल्या काळात शिटकावणी दिवंक नाशिल्ल्यान तापमान स्थिर उरतले. तापमान 32 ते 26 डिग्री सेल्सियस उरूं येता. IMDच्या म्हणण्या प्रमाण आयतारा हवामान सुकें उरपाची शक्यताय आसा. आनी आयचे हे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.